ओबीसी प्रमाणपत्र आडून दवरपी पेडणेच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याक ताबडतोब निलंबित करा. भंडारी समाजान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडे मागला. नाजाल्यार आंदोलन करचे पडटले अशी शिटकावणी दिल्या. आदी ज्या डॉक्युमेंटाचेर आधारीत ओबीसी प्रमाणपत्रां दिताले ती हो उपजिल्हाधिकारी आता घेयना. उपमुख्यमंत्री आनी पेडणेचो आमदार बाबू आजगांवकारान ह्या उपजिल्हाधिकाऱ्याक लोकांक पिडपाक बसयला काय कितें असो प्रश्न भंडारी समाज संघटनेचे अधिकारी विचारतात. ओबीसीन जे लोक येता ओबीसी कॅटेगरीन त्या ओबीसी सर्टिफिकेटा खातीर जो आमचो डेप्युटी कलेक्टर आसा राजेश आजगांवकर हो आयज कितकेशे ओबीसी सर्टिफिकेटा तेणी होल्डाचेर दवरल्यात, रिजेक्ट केल्यात. तलाट्या कडेन जर गेलो पंचायतीन जाल्यार तो सांगता ती कलेक्टरान रिजेक्ट केल्यात म्हणून. तेची कारणां कितें सांगता तो की जो लग्न जाल्ली चली आसा त्या चलयेच्या आवय बापायचे तो इन्कम मागता. तेतून तो जे कोणी ओबीसी पयलीं बी घेतल्यात तांकां रिन्युवलाकय तो तेच मागतात. आणि दुसरें म्हणजे आतां तेणी नवीन एक स्टायल केल्या की ओबीसी रिन्युवल करतलो जाल्यार तो 114 मागता. तातूंत जो सरपंच पयलीं एक दाखलो दितालो पंचायतीचो की एक्ट घालून 1968 जेचो आवय बापूय जन्माक गोंयांत येयला ताका ओबीसी दिवपाची. ते पयलींचे कलेक्टर सगळे ते एक्सेप्ट करून ओबीसी मेळटाली तोय डॉक्युमेंट तो रिजेक्ट करता. ज्या आमच्या पेडण्याच्या आमदारान बाबू आजगांवकाराक ज्या ह्या राजेश आजगांवकाराक कलेक्टरान बसयला तो हांवें एक म्हज्या उपमुख्यमंत्र्याक सवाल विचारता की तेणी त्रास दिवपाक केला काय, हे त्रास दिवपा खातीर ह्या कलेक्टराक हांयसर नियुक्ती केल्या काय. आनी हांव जर हेणी जर हे अशाच पद्दतीन चलयले जाल्यार आयज बहुजन समाज कोणाच्या आशेर पळयतलो. आयज मुख्यमंत्री म्हणटा आपूण बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री. आयज हांव आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकय रिक्वेस्ट करता ह्या डेप्युटी कलेक्टराची त्यांनी कसून चौकशी करपाची. आणि जर हे जर तर सीएम करिना जाल्यार पेडण्या तालुक्याचो एंटायर बहुजन समाज जे ओबीसी कॅटेगरीन येता तांकां घेवन एक आंदोलन करतलो. आणि हेची चौकशी जावन ताबडतोब मुख्यमंत्र्यान ह्या राजेश आजगांवकाराक निलंबित करपाचो ही पेडण्यासून हांव मागणी करता. ह्यो ओबीसी सर्टिफिकेटी कित्याक गरजेच्यो ताचेर उजवाड घालतना तळावणेकर सांगता खास करून आमच्या भुरग्यांक शाळेत प्रवेश मेळयत ना त्याचो फायदो जाता. नोकऱ्यांच्या वेळार तशेंच रीण घेतनाय त्यो जाय पडटात. त्यो दिवपाक वेळ काडलो जाल्यार भरपूर त्रास जाता. अजापाची गजाल म्हटल्यार जो ऑफिसर हें आडायता तोच खुद्द ओबीसी कॅटेगरींतलो खंय. आयज जर आमचे स्टुडंट्स आसा जाल्यार ताका एडमिशना खातीर ओबीसीची गरज आसता. जर हो कलेक्टर 2-2 म्हयने जर तशेंच फॉर्म जर रिजेक्ट करपाक जाल्यार तेचें एडमिशन कॅन्सल वयता. तें वयता. आयज गव्हर्मेंट सरकारान जॉब काडल्यार त्या ओबीसी कॅटेगरींतल्यान जॉबाकय ती ओबीसी जाय पडटा. ती ओबीसी मेळना. अन्य कित्याक जर जाय लोन फॅसिलिटीज आसा जर ती ओबीसी कॅटेगरीन लोन फॅसिलिटी आसा जाल्यार ती थंयसर तिची लोन फॅसिलिटी मेळना. मागीर हे सगळें जर सरकार तुज्या दारी जर आयज सरकार म्हणटा जाल्यार हे ओबीसी कॅटेगरीन बसलेले जो ऑफिसर आहा तो ओबीसी कॅटेगरींतलो. रिजर्वेशनान तो ओबीसीन आयज बऱ्या पोस्टाक पावला. ताका जर तेंचे दुखणें समजना जाल्यार त्या पोस्टार बसपाची तेची लायकी ना. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार.